देवानंद अध्यक्षान भजनी स्पर्धा दवरलेली. भजनी स्पर्धा दवरलेली तितून एक तेणी एक कमिटी मेंबर घातलेलो पळय न्हू, मार्गदर्शक घातलेलो. ताका हांवें ऑब्जेक्शन घेतलें, आरे तो आमचो न्हू म्हणून. तो म्हणटा ना तेणी समाजाची सर्टिफिकेट घेतली आमच्या समाजाचो तो म्हाका खबर आहा न्हू, तो आमच्या समाजाचो न्हू. असो मिसयूज जावपाक जायना म्हणून ती सर्टिफिकेट घेवन हें करूंक जाय म्हाका तरी दिसता. ते आमी व्हेरिफिकेशन करून ते आमी सर्टिफिकेटी दिता. आमी तरी दिता ह्यान पयलीं कोणी दिल्या कितें ना त्यो आमकां हें ना, त्या लागून त्यो सारक्यो व्हेरिफिकेशना लागून आमकां त्यो सर्टिफिकेटीची गरज आहा. आमचे आयचे प्रेस कॉन्फरन्साक म्हगेले प्रेस भाव येते बद्दल हांव तेजे पयलीं धन्यवाद करता. आमचे भंडारीचे कमिटीचे मेंबर आनी आतां अपॉयंट केल्ले एडमिनिस्ट्रेटर गोवा गव्हर्मेंटान की आमी प्रत्येक तालुक्यान आयज जाले 15 दीस सर्टिफिकेट इश्यू करपाक लागल्या. प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलोच हेतू आमचो आसा की आमी जे सर्टिफिकेटी दिता. हांव फोंडा तालुक्याचो अध्यक्ष पयलींचो. आतां पोस्ट मॅटर आसल्या कारणान एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केल्ल्या कारणान हांव रिप्रेझेंटेटीव फोंडा तालुका जे आमी सर्टिफिकेटी दिता. म्हाज्या मतदारसंघात 4 मतदारसंघ येता, प्लोड, फोंडा, शिरोडा आनी मडकय. ह्या 4 लोकांक 2006 सालान गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशन केल्लें की सर्टिफिकेटी आमचे कडेन घेवप विच इज नॉट कंपल्सरी. सो भंडारी समाजाच्या लोकांनी तलाट्या कडेन वचून तलाट्या कडेन रिपोर्ट सबमीट करून तलाट्यान रिपोर्ट सबमीट करून डेप्युटी कलेक्टराक दिवन तो मागीर सर्टिफिकेटी इश्यू करता. पूण हें 2006 सालान जालां. आनी आतां जे आमचेच बांदव थोडे काही कारणां खातीर की आमी सर्टिफिकेटी इश्यू करप ना म्हणून प्रत्येक गजाली खातीर डिस्टर्बन्स करता. आमी हेतू आमचो इतलोच की हांव पयलो म्हणटकूच दोतोर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हेंचे हांव धन्यवाद करता. कारण बिचोलेचे कमिटी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट जाल्ल्या कारणान ते पयलींच थंय सरकारा कडेन गेल्ले आनी विनंती केल्ली की आमकां एटलिस्ट सर्टिफिकेट इश्यू करपा खातीर मान्यता दिवची. कारण आमच्या समाज गोंयांत व्हडलो आसल्या कारणान आमच्या समाजाचेर अत्याचार न जाल्ल्या कारणान आमकां सर्टिफिकेटी तर इश्यू करपाक दिवच्यो. कारण पयलीं तो गजाल म्हणटकूच एडमिशन आतां जानेवारीच्यान सुरू जाल्ल्या कारणान तांकां सर्टिफिकेटी जाय पडटा आनी ती सर्टिफिकेटी जावना जाल्यार पेरंट्सांक खूब त्रास जाता आमच्या समाजाच्या. दुसरें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपा खातीर तांकांय सर्टिफिकेट जाय पडटा, थंय प्रॉब्लेम जाता. म्हणून आमचो हेतू हितूच आसा कितें की आमी ज्यो सर्टिफिकेटी इश्यू करता की आमी लोकांक आपयना की बाबा तुमी या आनी घ्या म्हणून. आमी इतलोच आमच्या ज्या ऑफिसान आमी बसता, कारण आठवड्याक 4-5 फावटी आमी बसता थंय, की इतलेच हेतू कारण की आमी त्या समाजाचेर अत्याचार जावचो न्हू म्हणून आमी त्यो सर्टिफिकेटी इश्यू करता. न आमकां थंयच्यान पयशे गावोंक जाय, पयशे जर चड येतले आनी आमी पयशे खाताले ते ह्या हेतून कोणूच आमी बसल्यार ते कोणूच एकूय पयसो खायना. प्लस आमी समाजा खातीर आमची मोटरसायकल आमी हांव प्रिवळचो सावयरेचो, हांव सावयरेच्यान स्कुटरीन फोंड्या वयता, फोंडेच्यान परत सावयरे येता. म्हणजे हांव प्रत्येक हेका आमचे पयशे पदरचे मोडटा. कारण सर्टिफिकेटी खातीर आमकां खुबशे लोक फोन करता की सर्टिफिकेटी जाय म्हणून. तेन्ना हांव चड वगत घेयना तुमगेलो. हांव पयलो म्हणटकूच आमच्या सरकाराक देव बरें जावं म्हणटा की तेणें आमकां एटलिस्ट सर्टिफिकेटी इश्यू करपाक मान्यता दिल्या. बाकीचो इश्यू जे कितें आसा तें आमकां कांय पडलेलें ना आनी आमी तितून अवेरूच ना कितें आसा तें. आमी हेवटेन करता फक्त सर्टिफिकेट इश्यू करपा खातीर. देव बरें जावं. हेमंत नायक. तुमी म्हटलें पळय आतां कोण तरी हें करता बोवाळ कोण हें करता? बोवाळ म्हणजे कोण म्हणजे आमचेच समाजाचे लोक जे आमी पेपरार येता, पेपरार वाचता की पेपरार येता, पेपरार आमी वाचता ते आरोप करता कितें की आमी आमचे कडेन सर्टिफिकेटी दिवच्यो न्हू, इश्यू करच्यो न्हू म्हणून. पूण त्यो इश्यू करपा खातीर आमी कंपल्सरी ना. लोक आमचे कडेन येता इश्यू सर्टिफिकेटी करपा खातीर. आमी आमचो हेतू इश्यू केल्या नंतर आमी तेंचे कडेन लाख आनी हजार घेयना. फक्त एक मिनिमम एमावंट जो आसा तो ते रिसिपीचो आमी पयशे घेता आनी ती रिसीप आसा ती आमच्या समाजाच्या हेका वयता, कमिटी वयता, ऑफिसान वयता.
आनी काय हितू कांयच ना. आणि ती सर्टिफिकेट दिता पळय न्हू ती आजून पासून कलेक्टरान तेंच्यांनी मान्यता दिल्ली आहा तिका म्हणजे रिफ्यूज करूं ना की बाबा ही सर्टिफिकेट ती चलना म्हणून ती लायल्यार जाता आजून तेंच्यांनी आमकां काय सांगना बाबा तेंची कलेक्टरान ती रिफ्यूज करूं ना आनी तशी ऑर्डरूय तेंकां येवना गव्हर्मेंटान. इश्यू करता हय आनी पुढे एडमिनिस्ट्रेटरांच्या लिगल नोटीस धाडलेली लिगल नोटीस धाडलेली की अशें सर्टिफिकेट पे कायदा पयशे घेताना इश्यू करता ते स्टॉप जावपाक जाय ना ते जे कितें आसा पळय ते आसा ते एडमिनिस्ट्रेटराचेर आरोप घातला कितें घातला तो तेंचो हें मॅटर. पण आमचो हेतू इतलोच आसा कितें की आमकां ह्यो एडमिनिस्ट्रेटरान लिगली ऑफिशियली आमकां एक बूक दिल्लो आसा तेणें आनी आमी त्या प्रमाणे तेज्या गायडलायन्सा प्रमाणे आमी थंय ऑफिसान बसता आनी सर्टिफिकेटी एज पर नॉर्म्स एज पर स्क्रुटनायज करता सर्टिफिकेटी. अशें न्हू की तो मनीस समाजाचो येयलो न्हू. आमी आमच्या समाजाच्या लोकांक आमी कमिटी काडल्या सब कमिटी ग्राम समिती काडल्या आनी ग्राम समिती कडेन ती फॉर्मां आसा तेंच्यांनी जर फॉर्मां जर ना जाल्यार आमी तेंचे फॉर्मां दिता आनी तेंचे फॉर्माचेर रिकमेंड करता की वेदर हो समाज आमचो काय परगम म्हणून. आनी जर तेंच्यांनी आमचो म्हटलो आनी आमचे कडेन जर ती फॉर्मां येयली जाल्यार स्टील आमी जी कमिटी आसा जर तिसवाडी कमिटी फोंडा तालुका कमिटी आमची कमिटी स्पेशली स्क्रुटिनायज करता आनी देन वी आर इश्यूइंग द सर्टिफिकेट टू द समाज. कितलो टायम लागता सर एक सर्टिफिकेट? ओके आमी कितें करता समाजाची सर्टिफिकेट इश्यू करपा खातीर जर तर समाजाचे फॉर्म जर ना आमी ग्राम समिती कडेन फॉर्म दिना आता. आमी ग्राम समिती कडेन फॉर्म बंद केला कारण ग्राम समिती कडेन दिल्या नंतर खंयचे फॉर्म घेता आनी रिकमेंड जाय पडटा म्हणून आमी कितें करता आमी फोंड्याच्या ऑफिसांतल्यानूच फॉर्म दिता तांकां आनी दिल्या नंतर ग्राम समिती कमिटी काढल्या ऑफिशियल आम्ही ऑफिशियली कोणी समाजाच्या ऑफिसात धाडटा लेटर टायप केलें तांकां आनी तेंच्यांनी कितें केलें पर्सनली येवन तेंच्यांनी फोंडा तालुका फोंडा ऑफिसान डेप्युटी कलेक्टराक कॉपी दिली थ्रू प्रेसिडेंट की सेईंग somebody issuing a certificate bogus certificate की तांकां दिवप ना आनी आमी तेंच्यांनी आमचें नांव प्रेसिडेंटाचें आनी सेक्रेटरीचें सिग्नेचर आनी नांव डेप्युटी कलेक्टराक दिलें तेन्नाचेर तें सर्टिफिकेट मातशें कमी जावपाक लागलें. पूण तेजेर एक्शन बीन कितें आतां चालू आहा कारण भंडारी समाज हो सगळ्यान व्हडलो समाज सो आमी पळयता जेन्ना नांवां चेंज करता सरनेमां चेंज करता नायक म्हणून लायता खूब जाण सो तेजेर आतां एक्शन इन द सेन्स कितें की तो समाजाचो मनीस जो घेता सर्टिफिकेट तेजेर आमी करिना पूण समाजाचो इशू जो कोण करता तो जर अमको करता म्हणून सांगीत जाल्यार आमी तेजेर एक्शन घेता. तुका प्रश्न कळना तो प्रश्न कितें राव जेंच्यांनी कोणी बोगस सर्टिफिकेट घेवन कामां केल्या किंवा सरकारी नोकरी बी तेजेर तुमी कितें हें केलां काय म्हणटा तुमकां अशें कितक्यो आसा अश्यो कितक्यो आसा ज्यो केसी खंयच्यो फक्त फोंडा तालुक्याची उलयता फोंडा तालुक्याची उलयता रिवोक करपाक कितें प्रोसिजर कितें म्हणटालो रिवोक करप हय आमी ते कितें करतात सर्टिफिकेटी जर त्यो मागपाक येयल्यो इश्यू करपाक येयल्यो जाल्यार आमी सर्टिफिकेटी आमचे लिगली तांकां डॉक्युमेंट बीन एटॅच करून आमी सर्टिफिकेटी दिता आनी जो जर बोगस केल्यो जाल्यार पुलीस कंप्लेनूच दिता.
दिल्या म्हणून. पोलीस कंप्लेंट दिता दिल्या काय म्हणून अशें कितक्यो अशी दिल्या म्हणून कारण आमी- हालींच्या तेंपार बना पूण पयलीं जेन्ना पेपरार ते चेंज नेम आसताले तेन्ना खंयचे आमकां कळटाले तेजे न्ही की डायरेक्ट नायक करताले. एक इफवाडी म्हाका दिसता एक पणजे फाटल्या दिसांनी एक इशू जाल्लो खबराक तुमकां एक कोणा तरी भंडारी सर्टिफिकेट एप्लाय केल्ली सो आमी इमिजिएटली एक हे करून एडवोकेटा मार्फत आमी कोर्टान पिटिशन दिवन ते स्टॉप केलें सो ताका आनी फर्दर हे जावना कित्याक तो मनीसच आयडेंटिफाय जावना आनी तेणी चेंज ऑफ नेम म्हणून हितून घातलेलें मामलेदारान सो जेन्ना आमच्या नजरेन येयलें तेन्ना आमी फक्त एडवोकेटा मार्फत पिटिशन दिलें आनी ते स्टॉप केलें सो ताका इशू जावना. येदे व्हडले भंडारी समाजान एकूच केस जाली तिसवाडी कितें म्हणटा येदे व्हडले भंडारी समाज एकूच ना, केस ते- जाली. तिसवाडीचो इशू तशें खूब आसा मेन कितें आमची कमिटी आनी फॉर्म केला डायरेक्ट त्यांनी अप्लाय केलं त्याला सर्टिफिकेट इश्यू करता आता त्यांचे डिपेंड मामलेदार आणि त्यांचे आणि हो फक्त भंडार समाजाचोच इश्यू काय सगळ्या ओबीसी समाजाचा ना आम्ही आमच्या समाजाचे हय आम्ही आमच्या समाजाचे उलयता कारण आमचो प्रेस ना करेक्ट इज अ कोर्ट मॅटर सो आमचो इतलोच आसा की आम्ही सर्टिफिकेट इश्यू करता आणि त्या इश्यू केल्यार आमच्या समाजाचे लोक ते इश्यू करप न्हू म्हणून ह्या हेतून आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आणि तेच्या पयलीं सेंटर कमिटी आसा आमी सेंटर कमिटी कडेन तुमच्याच समाजाचे म्हणल्यार कशें तुमचे दोन गट आसा ते दुसरो गट म्हणटा तुमी एकूच हांव इम्पॉर्टन्स सांगता की सगळ्यो ज्यो सेंट्रल कमिटी इलेक्टेड सेंट्रल कमिटी भंडारी समाजाची आसा त्यो तिसवाडी म्हण तूं कुंडा तालुका म्हण तूं ह्यो सगळ्यो आसा पळय त्यो नॉमिनेटेड आसा नॉट इलेक्टेड. आतां तेंचें म्हणणें कितें तेंच्या कडेन दिवचें अशें म्हणटा ती दुसरी जी कमिटी आहा पळय तेंचें म्हणणें कितें की तेंच्यांनी सर्टिफिकेट इश्यू करची काय तुमी सर्टिफिकेट इश्यू केल्यार कितें जातलें म्हणजे फाटीं फुडें आतां इलेक्शना कडेन मागीर तुमकां तेजो प्लस पॉयंट जातलो अशें कितें दिसता हांकां पूण कित्याक लागून ते हें करता कारण ते हेतू जो कितें आसा हेतू तेंचो कितें आसा तो आमी सांगूंक शकना पूण आमचो हेतू जो कितें आसा पळय आमी सर्टिफिकेटी आमकां एडमिनिस्ट्रेटरान रिप्रेझेंट केल्या इश्यू करपा खातीर आमी इश्यू करता आनी त्या फाटल्यान इश्यू करपाचो कांय हेतू आमचो ना ऑफिशियली आमी फीडबॅक एडमिनिस्ट्रेटराक दिता. सगळ्या तालुक्यात दिला सगळे तालुक्यात प्रशासनान तुमकां कायदेशीर माहिती एक्झॅक्टली व्हेरी ट्रू किती कशें दिल्या तुमी सर्टिफिकेट आतां कडेन ना आमी प्रत्येक तालुक्याचो आतां आमचो एक बूक जो आसा तो 100 आसता पूण आमी फोंडा तालुक्याक बीन आतां पळय न्हू एक दिसाक आमचे कडेन दिसाक 2-4 जाण येता 5 जाण येता अशें 15 तरी सर्टिफिकेटी आमची म्हयन्याक वयता इट डिपेंड्स अशें न्हू कितें टार्गेट ना ताका पूण जेन्ना जाय पडटा तेन्ना ते येता आनी आमी ऑफिसान सोमार ते शुक्रार पर्यंत आसता. चडशे कित्याक वता एडमिशनाक आनी कित्याक चडशे पळय पर्पज ऑफ द सर्टिफिकेट इशुईंग द सर्टिफिकेट मेन प्रोबेबली कितें आसा जानेवारी फेब्रुवारी मार्च हो जो पीक सीजन आसा तो पीपल कम्स पेरंट्स कम्स ओनली फॉर इशुईंग अ सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और फॉर अदर बेनिफिट फॉर एज्युकेशन पर्पज. हो म्हणजे मेजॉरिटी ऑफ द सर्टिफिकेट इशू बाय द पेरंट्स इज ओनली फॉर एडमिशन पर्पज. तुमकां एडमिनिस्ट्रेशन सांगलां की फक्त अमकेच इश्यूक दिया म्हणून काय एडमिनिस्ट्रेशनान आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान कितें की इशू द सर्टिफिकेट आनी तेंचेर समाजाच्या लोकांचेर अत्याचार जावंक जायना हो तेच्या फाटल्यान एक बस. पयलीं तुमी सर्टिफिकेट तालुका वायज दिली न्हू काय मागीर ती पणजे येताली तुमचे कमिटी आतां तुमी दिली काय ती कोणा कडेन एडमिनिस्ट्रेटर वयता काय परत आतां कितें केलां बूक जो आसा तो आमकां एडमिनिस्ट्रेटर दिता विथ सिग्नेचर प्रेसिडेंट दितालो हय आतां एडमिन आसल्या कारणान तो एडमिनिस्ट्रेटर दिता आनी आमी कितें करता आमी सर्टिफिकेट इशू करता तें आमकां तुका सांगलां ग्राम समिती वयचें पडटा मागीर फॉर्मान दिवचें पडटा. पूण ती लास्ट व्हेरीफाय कोण करता पयलीं मेन कमिटी करताली आम्ही फक्त समाज सर्टिफिकेट दिता मागीर ती ओबीसी कन्वर्ट जाता न्ही ओबीसीन जाता ती मागीर डेप्युटी कलेक्टर दिता मागीर पयलीं तलाटी कडेन वयता. आमचो विषय कितें आहा आमी सर्टिफिकेटीचो म्हत्व आमी म्हणजे लोकांक कशें आसा ज्यो कमिटी आसा तेंचे भितून
हे जालें तें आमकां कांयच बाकीचें घेवपाचें ना फक्त आमी कितें आहा आमी फुडें सरल्या फक्त भुरग्यां खातीर आमकां त्रास जाता पयले आमी लोकांक सर्टिफिकेटी खातीर लोक येतात सर्टिफिकेट आतां एडमिशनाक येतात तेका सगळ्यांक सर्टिफिकेट इतलोच आमचो हेतू बाकीचे आमकां कसल्याच हेतून आमी भानगडीत ना आमी म्हणजे आमकां विशय तितलो खबर ना आमचे कडेन जबाबदारी दिल्ली पयली की हांव ट्रेजरर बिचोली भंडारी समाजाचो तो बिचोलीत काम करता अशे लोक आमचे कडेन येयले सर्टिफिकेटी खातीर मागीर आमी निवेदन केलें अध्यक्षाक घेवन संजयाक घेवन आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें मुख्यमंत्र्यान आमकां तें घेतलें कानार आमच्या एडमिनिस्ट्रेटर दिलो एडमिनिस्ट्रेटर कितें करता फक्त आतां सर्टिफिकेटी इशू करता आनी सर्टिफिकेट बूक इशू केले 12 तालुक्याक 12 बूक दिले सो आमची फक्त समाज सर्टिफिकेट हितून वयता आमी क्लॅरिफिकेशन करता ती आनी ती मागीर फुडें फुडलो प्रोसिजर तलाटी करता आनी तशें मागीर आता सर्टिफिकेट सायन म्हणल्यार तुमी एडमिनिस्ट्रेटरची आसता सध्या अध्यक्षाची ना नेमलेलो कमिटी डिसॉल्व जाल्ल्या कारणान आतां एडमिनिस्ट्रेटरान आमकां आमची रिप्रेझेंट केलें म्हणजे कितें जाता भानगड कितें जाता एडमिनिस्ट्रेटर हा पणजे काणकोणच्या एका मनशाक सर्टिफिकेट घेवन येवपाक तो शक्य जायना म्हणून तालुका वायज तेका तेंनी हें दिलें मान्यता दिली आनी आतां ती इजी जाली लोकांक सर्टिफिकेट इशू घेवपाक ओके तुमचें हें म्हणजे तुमी कितें सांगता की आव्हान तुमी कितें करूंक सोदता की तुमी समाजान कोणें गैर हें करचें न्ही म्हणलें तें आमी इलिगल दिता आमी लिगल दिता न्ही तुमी कोणाक बळी पडचे अशें तुमचें मत आमचो हेतू इतलोच आसा की आमचे जेन्ना दुसरो वोट दाखयता तेन्ना आमकां तेजें उत्तर दिवचें पडटा कारण उत्तर जर आमी दिना जाल्यार आमी तितून कल्पेट आसा अशें सिद्ध जाता आमी टॅक्स घेवपाचें कारण एकूच हेतू आमकां एडमिनिस्ट्रेटरान अपॉयंट केला आनी आमी ती समाजा खातीर कार्य करपा खातीर सक्षम आसा आनी तें सक्षम सर्टिफिकेट इशू आमी समाजाक करता इतलोच आमचो हेतू आनी सर्टिफिकेटीची गरज आहा भुरग्यांक आतां समज जर सर्टिफिकेट ना भुरग्यांक आनी एडमिशनाक तांकां कितें प्रॉब्लम जालो जाल्यार एका जबाबदार कोण त्यो गजाली आसा म्हणून ते जबाबदार आमच्याच समाजाचे आसतले आमकां तें नाका फुडें आमच्या समाजाक परत वोटां दाखयले नाका म्हणून आमी एक तोडगो म्हणल्यार काडया आमी सगळे मेळोन तोडगो काडला आतां हितून लोकांचो फायदो आतां आमचो जायना लोकांकूच जाता आनी लोकां खातीर आमी काम करता थँक्यू